गोंयांत दिसान दीस रानटी जनावरां आनी तातूंतल्या तातूंत बिबटे आनी गवे हाचो लोकवस्तींतलो वावर वाडला। ताका कारणां वेगवेगळी आसात। अशीच एक घडणूक 2 दीस पयलीं धारबांदोड्या धारग्या घडल्या। घरांत रिगून बिबट्यान माजराचेर हल्लो करपाचो यत्न केलो म्हूण संतोश शारीचो दावो। तो थंयच बशिल्लो, इतल्यान खंय बिबटो घरांत रिगलो। बुधवारची सांजचो जवळ 9:15 रातच्या घरान खुर्चेर बसून बातमी कंपोज करतालो। इतल्यान म्हाजे फुडलें दार ओपन आसलें। इतल्यान बिबटो एकदम फुड्यान माजर बसली तेजेर झडप घातली आनी म्हाका पयलीं कांयच कळना। जेन्ना तेणी झडप घातली तेन्ना माजर सुटले आनी म्हाजे खुर्चे पोंदा आयले। तेन्ना म्हाका कळ्ळें की हो बिबट्यान तेजेर झडप घातली। तितल्यान हांव एकदम भियेल्या सारको जालो आनी तो पळपाची मानसिकता नासली तेजी। एकदम तेजी शिकार चुकल्या उपरांत तो आक्रमक जालो। इतल्यान हांवें उठलो आनी मागीर खुर्ची शेवटली तेन्ना तो पळलो। अशे तरेन हांगासर हे रानटी जनावरां जी आसा ती आपल्याक शिकार करपा खातीर लोकवस्तीन येवन घरान शिरता तेन्ना खूब जगपाचो धोकोदायक जाल्ले आसा। तेज्या पयलीं अशेंच एक माजराचे बारीक पेट्याचेर तेणी 1 म्हयन्या पयलीं हल्लो केल्लो, पूण तो त्या हल्ल्यासून ते माजराचो पिल्लू आसले ते सुटले। ते म्हाका अशें कळ्ळें की तेणी एक इतले धारदार तेजे नाखटां आसा ती तेजे फाटल्या पांयांक उरबाडलेली आनी सामके धारदार तेजो घावो जाल्लो अशें म्हाका नंतर कळोन येयलें की ह्यान पयलीं सुद्दां तेणी त्या माजराचेर हल्लो केल्लो आसूं येता। परत येवपाची शक्यता आनी अशे कारणान बिबट्याचो संचार ह्या गांवांत खूब जाल्लो आसा आनी ते परत येवपाची शक्यता आसा। तेन्ना हे वन खात्यान तेजेर कांय तरी उपाय करून तेजेर बंदोबस्त करचो अशें म्हाजी विनंती आसा। तांबडी सुर्ला हांगा आशिल्ले रावपी संतोश च्यारी हो गोमंतकाचो रिपोर्टर। हेच्या घरान कांय दीस पयलीं रातचो बिबटो घरान भितर सरलो। संतोश च्यारी त्या टायमार बातमी टायप करताले आनी अंदाजे 8:30 ते 9:15 ह्या वेळार अचानक बिबटो माजराच्या फाटी लागलो आनी बिबटो फाटी लागलो तो पळोवन माजरां थेट घरान गेली आनी संतोष बसले ते खुर्चीचे पोंदा वचून माजरां बसली। त्याच वेळार संतोश च्यारी बातमी टायप करपाक बसलेलो, ताका कांयच कळना आनी तेणें अचानक बिबट्याक पळयतकीर तो भिलो। भितकीर तेणें एक खुर्ची उपरली बिबट्याचेर मारपाक म्हणून, पूण बिबटो संतोश च्यारीचो अवतार पळोवन बिबट्यानूच पळ काडलो। सो संतोष च्यारी सद्या भिल्ल्या अवस्थेंत आसा आनी तेजे म्हायतीनुसार गेल्ले 1 म्हयनो पयलीं बिबट्यान तेगेल्या माजराचेर हल्लो केल्लो, पूण माजरान आपलो जीव वाचयलो। आनी संतोशान दिल्ले म्हायती प्रमाणें तेणें आजून पर्यंत कोणाकूच फॉरेस्टाक आजून पळयलें ना, कारण त्या एरियेन नेटवर्क ना। ताका लागून अजून पर्यंत फॉरेस्टांनी हेची दखल घेतली ना। सो संतोश च्यारी हांणी मागला की ह्या बिबट्याची बंदोबस्त करचो अशी मागणी संतोश च्यारीन अशी केल्ली आसा। गोमंतक TV खातीर स्वप्नेश च्यारी।